फोंडे काँग्रेसीत राजकीय तापमान वाढला। ब्लॉक बसकेत कार्यकर्त्यांनी जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकरांचेर थेट प्रश्नाचो पावस करीत तुटून पडिल्ल्याची माहिती मुखार आयला। हाचे कारण केतन भाटीकाराचो काँग्रेसीत प्रवेश। भाटीकाराक पक्षात प्रवेश दितना नेमको कोणाचो सल्लो घेतलो? कार्यकर्त्यांनी थेट विचारले। भाटीकाराच्या घराभायर अजूनय उबी आशिल्ल्या मोगो पक्षाच्या अँब्युलन्साचे प्रश्न बसकेत मांडलो। आता लेगीत मोगोक निश्ठावान आसात हे सांगपी लोकांचेर आमी कसो विश्वास दवरूं येता? कार्यकर्त्यांनी हो प्रश्न मांडलो। दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधित परीक्षकाक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पतळिल्ली। मात अंदूच्या वर्सा अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला। एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याच्या बाटलेचो हायस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केलो। या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना। परीक्षकांनी खर विरोध केल्ल्यान संबंधितात ताचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो। उपरांत ह्या घडणुकेची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीच्या संबंधित परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केले उपरांत पुराय घडणुकेची म्हायती दिली। नॅशनल ट्रिब्युनल गोंयांत रेंव खणकाम करपाचेर आशिल्ली बंदी एप्रील मेरेन वाडयल्या। रेंव उपासपा खातीर प्रस्तावित जागा CRZ वाठारांत येता अशी माहिती CGZMN NGTक दिल्या। कायद्या प्रमाण त्या क्षेत्रांत खणकाम करपाक मेळना। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 एप्रिलाक जातली। तो मेरेन रेंव उदकाचनाचेर बंदी आसतली अशें कळटा। गोंयांत सत्ता वांटपाच्या प्रक्रियेत नव्या घडामोडीक गती मेळ्ळ्या। RGPचो आमदार विरेश बोरकार हांणी स्पश्ट उतरांनी म्हणले, आमी युती खातीर उक्ते आसात, विरोधक एकठांय येतले अशी अपेक्षा गोंयकाराक आसा। पूण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस हाचेर ताणें गंभीर आरोप केले। दुसरे वटेन विरोधी फुडारी युरी आलेमांव आनी काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्ता हाचे कडेन जाल्ली चर्चा सकारात्मक दिशेन वता अशें ताणें स्पश्ट केलें। दोगांय पुराय सहकार्य करतात असो दावो बोरकारान केला। मजगतीं काँग्रेसीन फ्रेंडली फायट म्हूण बोट बुडयली, जिखपाची सिटाय वंगडायली। फाटले फावटी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत आमचो घात आनी अन्याय जालो असो आरोप आमदार विरेशान करत काँग्रेसीक धारेर धरले। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिवजयंती व्हडा दबाज्यान मनयली। छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आनी शेकड्यांनी शिवप्रेमींची उपस्थिती। शिवमोगिनी छत्रपती शिवरायांक मानवंदना दिली। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून छत्रपती शिवाजी महाराजाक अभिवादन केले। मोर्जे वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी
झुहरा आणि पब पी हॉस्पिटॅलिटी हे 2 क्लब सील केले. गरजेचे परवाने घेनासतना संबंधित व्यक्ती क्लब चलयताले. मोरजे पंचायत कारवाय केली. नेमाचे उल्लंघन आणि वाठारात चलपी बेकायदेशीर व्यवसाय असे खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पंचायत मंडळान दिल्या. मिराबाग सावड्डे जावपी 280 कोटी रुपयाच्या बंदराच्या प्रकल्पा लागून वाद निर्माण झाला. फक्त 2 MLD क्षमताय जाय असताना इतलो व्हडलो प्रकल्प कित्याक चालीक लायतात? सरकारी कागदपत्रांतल्यान विसंगतीक लागून खंय घोटाळे जाल्ल्याचे दिसून येता असो प्रश्न घेवन थळाव्या लोकांक तेको दीत ह्या प्रकल्पा विशीं गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. मजगतीं हो प्रश्न विधानसभेत मांडपाचो दावो आम आदमी पक्षाचो वाल्मिकी नायकान केला. सरकारी कागदपत्रांतल्या विसंगतीक लागून हो व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप केला आणि ह्या प्रकल्पाचो थळावो जैवविविधताय, धार्मिक सुवाती आणि नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. वेर्ना बिरेस्ताराक कोकोकोला सॉफ्ट ड्रिंक बाटलेची येरादारी करपी कंटेनर उमथलो. वेर्ना उद्देगीक वसणुकेंतल्यान शेकड्यांनी कोकोकोलाच्यो बाटल्यो घेवन संबंदीत कंटेनर बंगळूर वतालो. तेन्ना वेर्ना जंक्शना कडेन पावले उपरांत चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. अपघात उपरांत कंटेनरांत आशिल्ले कोकोकोलाच्यो बाटल्यो रस्त्यार पडून येरादारीक आडखळ जाली. दाबोळे विमानतळाविशीं खासदार विराटो फर्नांडिसाक मेळिल्ल्या गुपीत म्हायती तांणी लोकां मुखार जाहीर करची अशी मागणी वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केल्या. विमानतळ बंद जाता म्हूण लोकांच्या मनात भंय निर्माण करचे परस वस्तुस्थिती स्पश्ट करप गरजेचें, दाजीचें म्हणणें. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत वाड जायत आसा. सध्याचे 2 विमानतळ भविश्यांत कमी पडूं येता. राज्यांत पर्यटन वाडत आशिल्ल्यान भविश्यांत 3ऱ्या विमानतळाची लेगीत गरज पडपाक शकता अशें मत दाजीन उक्तायलें. तेन्ना दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावचो ना असो विश्वास दाजीन उक्तायलो. म्हापशेच्या श्रीदेव बोडगेश्वर देवळात ड्रेस कोड संबंधी जो फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता तो फेक आसा. देवळाच्या वेवस्थापनान ड्रेस कोड संबंधी कसलीच बसका वा हे विशयी कसलोच ठराव घेवना अशें देवस्थानाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट वामन पंडित हांणी सांगलें. बोडगेश्वराच्या देवळात कसलेंच बंधन ना. देवळात सगळ्या धर्माचे लोक येतात अशेंय तांणी सांगलें.
गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिवजयंती व्हडा दबाज्यान मनयली. छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आणि शेकड्यांनी शिवप्रेमीच्या उपस्थितीत शिवमोगींनी छत्रपती शिवरायाक मानवंदना दिली. छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याक फुलहार घालून छत्रपती शिवाजी महाराजांक अभिवादन केले. शिवजयंती सुवाळ्याक वेगवेगळ्या शाळांची माणकुली भुरगीं तशेंच शिवप्रेमी उमेदीन वांटेकार जाल्ली. डीप फेकच्या वाडट्या धोक्याक तोंड दिवपा खातीर AI तयार केल्ल्या कॉन्टेंटाचेर सक्तीन प्रामाणिकता लेबल आनी वॉटरमार्किंग करपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मारलो. नवी दिल्लीत जाल्ले सभेक संबोधीत करतना तांणी सांगले AI तयार केल्ले मजकूर, प्रतिमा आनी व्हिडिओचेर स्पश्टपणान चिन्ह आसपाक जाय, जाका लागून वापऱ्याक खऱ्या आनी खोट्या भितर भेद करपाक मेळटलो. डीप फेकांतल्यान चुकीच्या माहिती मेळपाचो गंभीर धोको आसतना आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर लोकांचो विश्वास कमी जावंक शकता अशी शिटकावणी तांणी दिली. तशेंच भुरग्यांची ऑनलायन राखण करपा खातीर चड घट सुरक्षा उपायांची गरज आसा अशेंय प्रधानमंत्री उलयलो. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन बेरेस्तारा आसाम भोंवडे वेळार डिब्रुगडांतल्या बागांनी भेट दिली. चाय वाठारांनी पावतकीच रोखडोच उत्पादनाच्या कार्यावळीचो नियाळ घेतलो आनी बागांतल्या पर्यावरणीय परिस्थितीचें मुलांकन केलें. हे वेळार केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी ह्या मळ्याच्या कार्यकाळी विशीं, उदरगती विशीं, आव्हानां विशीं सविस्तर म्हायती दिली. ह्या भेटीत ह्या प्रदेशाच्या उद्देग समजून घेवप आनी टिकाऊ वाड आनी उत्पादकता आड सुदारप खातीर उपाय सोडून काडपाचो भर दिलो. श्रीनगर हे पर्यटकाचे मुखेल हॉटस्पॉट म्हण ह्या दिसांनी खूपच फामाद जाला. थंय टुरिस्टांची वाड जाल्ल्याची दिसून येता. नामनेच्या दाल तळ्याक पर्यटकाची एक धांवपळ दिसली. थंय प्रवाशांनी वाठारांत गर्दी करून थंयच्या दृश्टिकोनाची सोबीतकाय आनी निश्चित वातावरण पळोवपाक मेळटा. व्हड प्रमाणात टुरिस्टांनी पारंपारीक हाऊसबोटींनी रावपाचो आनंद घेतलो दिसलो. तळ्याचे खाशेले आकर्शण सुद्धा अणभवलें. वाडत वचपी पर्यटन कार्यावळीक लागून ह्या प्रदेशांतल्या आर्थीक आनी थळाव्या पर्यटन क्षेत्रांत नवी उर्जा आयल्या. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेचेर परतून एक फावट व्हड प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान प्रवाशाची असुविधा निर्माण जाल्ल्याचें दिसून येता. 13 किलोमीटर लांबेचो वाठार सुमार 1 वर गाडयो अडकून पडल्यो आनी एक्सप्रेस हायवेच्या दोनूय वाटांनी लांब लायनी दिसल्यो. गर्देक लागून येरादारीची हालचाल मंद जाली आनी मोटारी चालक चड काळ अडकून पडले. परिस्थिती व्यवस्थापन करपा खातीर आनी वाहनांचो प्रवाह सुटसुटीत करपा खातीर मुखेल बिंदूचेर अधिकाऱ्यांक तैनात केल्ले.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणल्यारूच AI फुडल्या दशकात लाखांनी नोकऱ्यो धोक्यात घालूंक शकतात अशी शिटकावणी तज्ञांनी दिल्या. हालींच्या अभ्यासाप्रमाण 6 प्रकाराच्यो नोकऱ्यो मशीन आणि AI प्रणालींनी बंदकपाड चड असुरक्षीत आसात. तातूंत परत कामां करपी डेटा प्रक्रिया आणि कांय सेवा क्षेत्रांतली भूमिका हांचो आस्पाव आसा. विकसीत जावपी नोकरी बाजारात आपली कारकीर्द राखपा खातीर कामगारांक कुशळटाय वाडोवपाची आनी बदली तंत्रगिन्यानाची प्रवृत्ती विशीं सल्लो दितात. पिंपरी निंगडी हांगा भटक्या सुण्याच्या हल्ल्या उपरांत थंयच्या लोकांनी मुख्यमंत्री आमकां वाचय अशें आव्हान केलें. फाटल्या आठवड्याक ह्या वाठारांत भटक्या सुण्याक लागून 10 जाणांक जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. ताका लागून भौशीक सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला. भटक्या सुण्याचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी फुडले हल्ले जावचे न्हय म्हण थळाव्या अधिकाऱ्यांक बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. यवतमाळात एक व्हड अपघात जाल्ल्याचे कळटा. एक ट्रक नियंत्रण सोडून महामार्गाचेर 400 मिटरां वयर खिळखिळीत जालो आनी जायत्यो गाडयो अरुणपणान टक्कर ताळ्यो. 3 जाणां गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां रोखडेच लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हेले. तांचेर उपचार सुरू आसात. ट्रकाचो ब्रेक फेल जाल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान ट्रक बेकायदेशीर रितीन खिळखिळो जालो अशें प्रत्यक्षदर्शींनी सांगलें. थळाव्या अधिकाऱ्यांनी रोखडेच थंय धांव घेतली. कोळसो निवळ केलो आनी फुडलो अपघात जावचो न्हय म्हूण येरादारी वळयली. अपघाताचे खरें कारण आनी सुरक्षेच्या खंयच्या नेमाचें उल्लंघन जालें काय ना हें थारावपा खातीर चवकशी सुरू केल्या. तकली दुखपा वांगडा वारंवार गॅस आयल्यार भलायकेचे मुळावे प्रश्न आसूं येतात आनी ताचे कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय अशी शिटकावणी भलायकी तज्ञांनी दिल्या. तांणी 4 मुखेल लक्षणां उजवाडाक हाडलीं जांकां लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली. 1. ब्लोटिंग वा खर तकली दुखप. 2. वारंवार वायू येवन पोटाक दुखप वा खिळखिळी जावप. 3. पचन अस्वस्थताये कडेन संबंदीत आशिल्लो मळमळ वा चक्कर येवप. 4. अचकीत आतकड्यांनी बदल जावप आनी ताच्या वांगडा तकली दुखप. ही लक्षणां दिसपी लोकांक संभाव्य गुंतागुंत आडोवपा खातीर बेगोबेग भलायकी वेवसायिकांत सल्लो घेवचो असो दोतोरांनी टायगर सफारी खातीर अधिकाऱ्यांनी नेम खर केल्यात. आता टुरिस्टांक रान वाठाराक भितर मुक्तपणान भोंवपाक मेळना अशी शिटकावणी दिल्या. पर्यटक आनी जनावरांची सुरक्षेक सुनिश्चित करपा खातीर रान खात्यान रानवटी जनावरांच्या वाठारांनी कसलीच अधिकृत वा बेवरवा हालचालीचेर बंदी घालपी खर आदेश जारी केले. सफारी नेमाक पाळो दिवप सक्तीचे आसा आनी उल्लंघन केल्यार खर ख्यास जावंक शकता अशें रेंजरांनी भर दिलो. वाघ आनी हेर रानवटी जनावरांची राखण करपाचो हेतू आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. त्याच बरोबर भोंवडाराकय सुरक्षीत आनी नियंत्रीत सफारी अणभव मेळटलो.
गोयच्या कला दायजाचेर भर दिवन केरळात गोयची कला आणि संस्कृताय दाखोवपी खाशेले प्रदर्शन जाले। या कार्यक्रमाक पारंपारीक चित्रां, हस्तकला, शिल्पां दाखयली। राज्यभरातल्या कलेतले मोगी आणि सांस्कृतिक मोगींनी लोकांक आकर्षित केले। सांस्कृतिक आदान प्रदान वाडोवप आणि प्रादेशिक कला प्रकारांची कदर खोलायेन वाडोवप हो या प्रदर्शनाचो हेतू आशिल्ल्याचे आयोजकांनी सांगले। एका महत्वाच्या निर्णयात राज्य सरकारान शाळांनी काम करपी शिक्षकांक नवा पगार प्रमाणाक मान्यताय दिल्याची घोषणा केली। शिक्षकांचो पगार नियमित करप आणि सुधारपाचो हेतू आशिल्ली ही चाल शिक्षण तज्ञांच्या योगदानाक मान्यताय दिवपाचे मुखेल पाऊल अशें वर्णन केला। या निर्णयाचो राज्यभरातल्या हजारांनी शिक्षक कर्मचाऱ्यांक फायदो जातलो अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। शिक्षक संघटनांनी हे घोषणाक येवकार दिलो आणि शाळा शिक्षण तज्ञां खातीर नोकरीचे समाधान आणि आर्थिक सुरक्षितताय वाडोवपी बऱ्याच काळासावन वाट पळोवपी उपाय अशें म्हणले। लैंगिक गुन्यांवा संबंधित प्रकरणां हाताळतना न्यायाधीशांनी संवेदनशील पद्धत आपणावची पडटली हाचेर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान भर दिला। अशा प्रकरणात न्यायालयीन वागणुके खातीर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाक राष्ट्रीय न्यायीन अकादमी तज्ञ समिती स्थापन करपाचो आदेश न्यायालयान दिला। बळी पडपी लोकांक मानाची वागणूक मेळची आणि कार्यवाही चडांत चड जतनाय आणि संवेदनशीलतायेन हाताळची हे चालीक लावपाचो हेतू आसा। या निर्देशाक लागून देशभरातल्या न्यायाधीशांक लैंगिक गुन्यांवाचो व्यवस्थापन करपाक एकसारखे मान मेळटले, जाका लागून दुबळ्या बळीक न्याय व्यवस्थेची प्रतिसाद घटमूट जातली अशी अपेक्षा आसा। भारत हो पयलो देश जाणी हवाई माध्यमांतल्यान मेल धाडपाक सुरवात केल्या। 18 फेब्रुवारी आमी संवसारीक हवाई मेल दीस म्हणजेच वर्ल्ड एअर मेल डे मनयतात। भारतान पयली अधिकृत हवाई मेल सेवा सुरू केल्या उपरांत अंदू 115 वर्सां जाली। हेनरी पेकेट हांणी भारतांतली पयली हवाई मेल सेवा 18 फेब्रुवारी 1911 दिसा सुरू केल्ली। हे सेवेक लागून पत्रां धाडप बेगीन आनी सोपे जाले। हवाई मेलाच्या उदरगतीचो आणि तंत्रगिन्यानातल्या अद्भुत बदलाचो अभिमान ही ऐतिहासिक घडणूक आमकां याद करून दिता। गुवाहाटीच्या नामनेच्या कामाख्या देवळात काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी प्रार्थना केली। या सुवाळ्या वेळार ती भक्तीत खोलायेन बुडून गेल्ली दिश्टी पडली। हे भेटी वेळार तिच्या वांगडा कितलेशेच पक्ष कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। तिणें देवीचो आशीर्वाद घेतलो आणि देवळाच्या आवारात थोडो वेळ सारलो। तिच्या भेटेक लागून देवळाच्या संकुलात ताच्या भोवतणी सुरक्षा कडक व्यवस्था वाडयली। देवळात हाजीर आशिल्ले भक्तूय काँग्रेस फुडाऱ्याची झलक पळोवपा खातीर जमिल्ले दिश्टी पडले।